दीस बुधवार ऑगस्टची 27 तारीख 2025. पहिले मासप सांपावलान तेसलोनिककारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें मासप अध्याय 2 ओळ 9 तावन 13 पर्यंत. भावा भयणीनो, आमचे वावटीचो आनी मेहनतेचो तुमकां उगडास आसतलो. तुमकां आमी देवाची सुवार्ता परगडतना तुमचे मदल्या कोणाकच आमी एक वजें जायनाये म्हणून दीस रात आमी काम करनासल्या. तुमी भावार्थी जाल्ल्या उपरांत तुमचे थंय आमची साल इतली नितळ, नितिवंत आनी अपेक्षावीण जावन आसली म्हणल्यार तुमींच साक्स. देवी हाका साक्स. आपल्या राज्याक आनी महिमेक तुमकां आपयता त्या देवाक फावो जाल्ली जिणी तुमी जिये सारके एक बापय आपल्या भुरग्यां थंय चलता तशें आमी तुमकां जण एकल्याक भूत सांगली आनी उत्तेजन दिलें आनी भेस्टोन पर्यंत सांगिल्लें आसा. हें तुमींच जाणात. देवाक खळा नासतना अर्गां दिवंक आनी एक कारण आमकां आसा. आमचे तावन देवाची सुवार्ता तुमी आयकल्ल्या वेळार मनशाचें उतर कशें तुमी ती मानून घेवंक ना. बगार देवाचें उतर कशें तर तें खरेंच ताचें आनी तस्सो भावार्थ्या मदें आपलो वावर चलयता. देवाचें उतर हें देवाचें वडपकार. कीर्तन 139 7 तावन 8 9 तावन 10 आनी 11 तावन 12. श्लोक. सर्वेस्परा, तुवें म्हजी तपासणी केल्याय. तूं म्हाका बरो वळखताय. तुज्या आत्म्या लागसो खंय म्हणून पयस सरून वसूं? तुज्या मुखामळा तावन खंय म्हणून पळोवन धांवूं? सरकार सोडून वचून जाल्यार थंय तूं आसाय. पातळांत वचून न्हिदूं जाल्यार थंय तूं आसाय. श्लोक. सर्वेस्परा, तुवें म्हजी तपासणी केल्याय. तूं म्हाका बरो वळखताय. अरुणाचे पाकाटे लावन उदेंती कुशीन उबोन वचून सागराचे पेरे तडीक बिडार करूं जाल्यार थंय पर्यंत तुजो हात म्हाका चलयता. तुजो उजो हात म्हाका घट्ट धरता. श्लोक. सर्वेस्परा, तुवें म्हजी तपासणी केल्याय. तूं म्हाका बरो वळखताय. काळोख म्हाका लिपोवन व्हरूं, म्हजे भोंवतीचो उजवाड अंधकार जावं. अशें हांव म्हणून तरी तो काळोख तुका काळोख न्ही. रात लेगून तुका दिसा परी प्रकाशीत जावन आसा. श्लोक. सर्वेस्परा, तुवें म्हजी तपासणी केल्याय. तूं म्हाका बरो वळखताय. उद्गार. आलेलुया, आलेलुया. जो कोण देवाच्या उतराक पाळो दिता ताचे थंय देवाचो मोग निजायकी संपूर्णतेक पावला. आलेलुया, आलेलुया. शुभवार्ता. सामात्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 23 ओळ 27 तावन 32 पर्यंत. त्यावेळी जेजू म्हणालो, हाय तुमकां शास्त्र्यानो आनी फारिजेवानो, कपट्यानो. सुनो काडिल्ल्या फोंडा बरी तुमी. भायल्यान ते सोबीत दिसतात पूण भितरल्यान तातूंत भरून आसात मेल्ल्यांची हाडां आनी सर्व तराची कुसडाय. तशें तुमी भायल्यान भाग्यवंत म्हूण दिसतात पूण तुमचे भितर भरून आसा सगळें कपटीपण आनी अक्रम. हाय तुमकां शास्त्र्यानो आनी फारिजेवानो, कपट्यानो. प्रवाद्यांचे फोंड तुमी बांदतात आनी भक्तांच्यो समाधी तुमी नेटयतात आनी म्हणटात, आमच्या पुर्वजांच्या काळार आमी आशिल्ल्या जाल्यार प्रवाद्यांचे रगत वारोवंक तांचे सांगाता आमी केदींच मेळटे ना. अशें तुमी प्रवाद्यांक जिवेशी मारिल्ल्यांची संतत म्हूण तुमचेच तुमी साक्षीदार. बरें तर तुमच्या पुर्वजांचें माप तुमी भरा. देवाचें उतर हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. हर एकल्याक परिणामकारी व्यक्ती जावंक आशा आसा. आतांच्या दिसांनी सामाजीक माध्यमाद्वारे संवसार भोव मोठवो तशें भोगता आनी सादे व्यक्ती विविध रितींनी हेरांचे जिणयेंत मोगाची लागशिल्लीं जातात.
इंस्टाग्रामांत जिणेशैली विशीं कामाथळा विशीं हांसोवन उलोवन 4 दिसांनी फामाद जाल्लीं साबार आसात. तांकां देखतना आमी तशे फामाद जायचे म्हूण बगता. आयचे सुवार्ते मारिफात आमी कशें देखी बरी जिणी जियेवयेत म्हणून जेजू जागयता. देवान आमकां आमचें समळ्ळें मिसांव दिलां. तें मिसांव नितीन सत्तान केल्यार पुरस्कार मेळना, पूण देवाचे नदरेन ताची भुरगीं जाता. तेन्स अनितीन खोटे वाटेन चलोवन जीक सोडल्यार सर्गींचें राज हाताक मेळचें ना. आमी नेसाण आमकां पारखोवचें न्ही. आमी आमचें जिवीत परिणामकारी जावंक जेजून दाखयल्ल्या वाटेन जियेचें.